स्टार्ट कर हाँ हाँ चले आज सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत भरपूर पावस पडपाक लागलेलो आसा. सडनली आमी पळयता आयतारच्यान पावस चालूच आसा आनी मंडे हो एक इन्सिडंट जालो. आमी हरबर आसा जे जेटीर म्हणटा पळय लोवर जेटी थंयसर आसा आमी आनी हांगा आमचे मेन आमचे खापरीचें मूळ स्थान आसा. आनी हे जे लँडस्लायड जाली इतलो पावस येयल्या कारणान हांगासर टोटल लँडस्लायड जावन प्रॉब्लम जाला की जी मेन पायपलायन आसलेली उदकाची पायपलायन सकट लँडस्लायड जाली आनी तितून वॉश अशें जालें. पायपलायनूच गेली तुमकां दिसता थंयसर आख्खी उदकाची आनी आख्खें उदक टोटल बस्ट जावन तें उदक टोटल फ्लो जावपाक लागलें. एक्चुली PWDन जे प्रमाणे काम केलां इनिशिएटीव घेवन तेंच्यांनी फुडाकार घेवन जे प्रमाणे काम केलें तांकां खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता. कित्याक तेंच्यांनी फास्ट ट्रॅकाचेर हें काम घेतलें आनी सद्या तें बंद केलें. आनी 2 दीस जाले आमचे सगळ्या सड्या भागान जेटीर जावं रुमडावाडा अशें उदक ना जालें खूब जाणां 2 दिसां लागून लोकांक खूब त्रास जालो. बट तें मेन कारण हे जे हांगा पायपलायन बस्ट जाल्ल्या कारणान जो लँडस्लायड जालो. आनी आयज कशें तरी तेंच्यांनी काल आमी इंटरफियर जाले आमी रिक्वेस्ट केला तेजे प्रमाणे ते आतां उदक रिलीज केलेलें आसा. आयज ही पायपलायनाचेर म्हाका दिसता आयज आनी 2 वरां भितर ही कंप्लीट जातली आनी उदकाचें जे लोकांक पावूंक जाय तें उदक पावतलें जें आतां स्टॉप केल्लें आसा तें वृंदावाडा आनी जेटी लोवर जेटी तें उदकाची वेवस्था केली. मेन सांगपाक सोदता की जे लँडस्लायड जाल्लेलें आसा आनी तेज्या लागून आयज मुद्दाम इन्स्पेक्शन करपाक आयज आमचे बरोबर आसा आमचो मोहम्मदरावचो मामलेदार म्हाजे बरोबर आसा. तशेंच आमचे PWDचे रोड्साचे लोक वांगडा आसा, वॉटर्साचे वांगडा आसा, तशेंच आमचे WRDचे सगळे JE सगळे वांगडा सगळे जाण येयलेले आसा हांगा. आनी खरेंच तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो फुडाकार घेवन हे प्रयत्न केलेलो आसा. आमच्या मामलेदाराक आमी रिक्वेस्ट केलो आसा आनी मामलेदारान म्हाका दिसता आमी प्रायोरिटी सगळ्यांक आश्वासन दिल्लेलें आसा की अर्जंटली ताका रिटेनिंग हॉल बांदपाक लागून. कित्याक तुमी पळयता हो कॉलेप्स जायत आसा आनी रस्तो तेज्या वांगडा रस्तो व्हांवपाक लागलेलो आसा. तो रस्तो आसा तो ऑलमोस्ट अर्दो रस्तो गेल्लो आसा. कित्याक फुडें हे माती व्हांवन व्हांवन हो आख्खो रस्तो वचूंक शकता आनी कनेक्ट आसा ते डिस्कनेक्ट जावंक शकता. तेज्या लागून ऑन प्रायोरिटी हे रिटेनिंग हॉल बांदपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका दिसता ते बेगीनच्या बेगीन आमी करून घेतले की लोकांक त्रास जावपाक दिवपाना. बट खंय तरी लोकांनी मातशें हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक दोन उदक येवन नासल्या कारणान मातशे लोकांकूय त्रास जाले. तेज्या लागून आयज कोण कांय करूंक शकना कित्याक सद्या पावसाचे दीस आसा. तरी आसून देवाचे कृपेन कोणाक कसलो इन्सिडंट ना जाता हे म्हाका दिसता आमी कंट्रोलान हाडलेले आसा. ऑलरेडी म्हाका दिसता गेल्या वर्सा आमचे WRDचे इंजिनियर आसात. WRDचे खंय आसा WRD लुकास WRDचे तुजे भितर आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें गेल्या वर्सा आनी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा. आमी ऑलरेडी प्रपोजल धाडलेलो आसा न्हू कितें सो ऑलरेडी ते आमी घेतलेले आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमी 3-4 म्हयन्या भितर आमी काम स्टार्ट करतले. तेज्या भितर मातसो दिवना ब्युटिफूल थंयच्या लोकांक ट्युरिस्ट एक्सपेक्शनाचो आमच्या लोकांक लागून गोंयच्या भितर येवपाक एक ब्युटिफूल थींग आसा पयलींसून आसा आनी ती प्रिजर्व करपाक लागून आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन तें हांव करून घेतलो. So we have conducted this inspection along with the Honorable MLA of Madhya constituency, Shri Sankalp Mahmood sir. So we have proposed one retaining wall. So we have taken the measurements of this area now. Talati and field surveyor also had conducted the inspection along with me. So I will be submitting a proposal to the district collector South Goa to issue directions to the PWD and will be undertaking a retaining wall on priority basis in that area.